बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, क्लारा आमचे भयणीक देवान आपणाक जाय म्हणून आपणाशी आपूण वेली देखून आमकां सगल्यांक दूख भोगता. पूण तोच सर्गींचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतल्यान वजन भोगतल्यान म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तरी आमच्या दुखान ताची गोठाय आमकां मेळूंक आनी हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक, त्याच बरोबर आमचे भयणी खातीर आमी बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोयता, कांयच म्हाका सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. क्लारा, तुजे चाकोनीच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतली भायर सरूंक तुवें फरमायलाय. तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगातीन तिका कोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन.